आपणाक कितली मतां मेळटली फटींगपणां करून हेचेरूच ते भाशणां करता. आतां जर आमी पळोवपाक गेले गोंयांत जर कॉलेजीस ग्रॅज्युएट पास आउट इन एक सिंपल आमी जो एलएक्यून आमी हो डेटा काडलेलो गेल्या फावटी जेन्ना विरेशान क्वेश्चन घातलेलो की गोंयांत कितले कॉलेजीस आसा, कॉलेजीन कितले भुरगे पास आउट जाता, हो फूल डेटा आमच्या कडेन आसा. कितले भुरगे पास आउट जाता टॅक्निकल एज्युकेशनान बाकी ग्रॅज्युएट हे आमी डेटा काडलो. जाल्यार गोंयचे जे 38 कॉलेजीस आसा भितर जे पास आउट जाता भुरगे म्हणजे ग्रॅज्युएट जाता भुरगे ते 6823 प्लस. जे बारीक बारीक जे कॉलेजीस आसा थोडे तो डेटा आमी घेवंक ना, पूण हेंचे जेन्ना आमी टोटल केले तेन्ना 6823 आनी प्लस हेच्याकून चड भुरगे एवरी इयर हे 2020-21 डेटा आसा आनी हो गव्हर्मेंटाचो डेटा आसा. हो एलएक्यूची प्रिंट आउट आसा फूल आनी तेचो हो सगळ्या कॉलेजींचो डेटा आसा. 6800 भुरगे हे पास आउट जाता भितर बीए 1619, बीकॉम 3168, बीएससी 1257, बीसीए 264, बीए एलएलबी 135, बीए फार्मसी अशे भुरगे पास आउट जाता. आता हे भुरगे जर पास आउट जाता जाल्यार हे 6800 भुरगे जे वर्साक पास आउट जाता एक्झिस्टिंग आतां आयच्या दिसा तेंकां हो सरकार एम्प्लॉयमेंट दिता काय ना हे ह्या लेबर सर्वे हांगा प्रूव जाल्लें की ह्या ग्रॅज्युएटांक जॉब दिवपाक हो सरकार टोटली फेल जाल्लो आसा आनी तेका लागून जो अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशो आसा जी रेट आसा ती भारत देशान सगळ्या स्टेटींनी नंबर 2 चेर येता, बायलांच्या बाबतींत नंबर 1 चेर येता. आता आमी टेक्निकल एज्युकेशन जर पळोवपाक गेले जाल्यार जे 7 कॉलेजीस आसा टेक्निकल एज्युकेशनाचे तितून टोटल 1753 म्हणजे जे इंजिनियर्स आसतले बाकी टेक्निकल भुरगे आसतले तितून 1753 प्लस भुरगे पास आउट जाता. जेन्ना आमी क्वेश्चन घातलो जेन्ना लास्ट टायम असेंब्लीक क्वेश्चन घातलो की लोकल वर्सीस नॉन गोवन डेटा दिवचो म्हणून जाल्यार ते डेटाचेर अजून मेरेन ह्या सरकाराची क्लॅरिटी ना. आता इतले भुरगे पास आउट जाता ते भुरगे बेकार उरता म्हणजे ऑलमोस्ट 8000 भुरगे 8,500 भुरगे एवरी इयर टेक्निकल एज्युकेशन जावं ग्रॅज्युएट जाता ते 8,500 भुरगे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक हो सरकार टोटल फेल जालो. एका वर्साचो डेटा आसा. तुम्ही जर पळयत आता बीजेपी सरकाराक 12 वर्सां जाली, 12 वर्सां इंटू तुम्ही 8 करा कितले लाखांनी भुरगे जे पास आउट जाले हे भुरगे बेकार आसा म्हणून हो डेटा त्यांच्या मिनिस्ट्रीन दिल्लो आसा की गोंयांत बेकारी आसा आनी हे कोणूच डिनाय करपाक शकना की गोंयांत हर घर बेकार ही पॉलिसी ह्या बीजेपीन राबयली आहा. हर घर बेकार प्रत्येक घरान भुरगो शिकलेलो आसा. ह्या गोंयांत आमच्या लिटरसी व्हॅल्यू आसा, लिटरसी पर्संटेज जी आसा ती चड आसा आनी तेका लागून प्रत्येक घरान भुरगो बेकार आसा. हो सरकार कितलेय गजाली सांगो कितलेय बोके फोडो पूण गोंयकारांक नोकरी दिवपाक हो सरकार टोटल फेल जाल्लो. आता गोंयकारांक नोकरी मेळना तेजे रिजन कितें की भायले जे कंपनीज आसा जे गोंयांत आयज कंपनी सेटअप जाल्ले आसा तितून जे एचआर मॅनेजर्स आसतले ना जाल्यार जे जीएम आसतले ते चडशे आउटसायडर्स आसा आनी ते आपआपल्या लोकांक थंय भरतात. गोंयकारांची छळवणूक जाता, गोंयकारांचे हॅरेसमेंट जाता, एक्सप्लॉयटेशन जाता, गोंयकारांचे सीव्हीज आसा ते ब्लॅकलिस्ट केल्ले आसा कितल्याशाच कंपनींनी गोंयकारांक ते घेयना आनी ह्या रिजनाक लागून गोंयकार शिकून बेकार आसा आनी तो आयज वायट मार्गाचेर वचत आसा. गोंयचे आमचे जे यूथ आसा हे रॉंग डिरेक्शनान वयता, आयज डिप्रेशनान वयतात, कितलेशेच सुसायड जातात, इलनेस जातात, मेंटल डिप्रेशनान पावून ते कसलेय स्टेप घेतात हितून फॅमिली डिस्ट्रॉय जाल्ले आसा. आमकां दिसा तो रेशो पर्संटेज आमी उलोवपाक जेन्ना फिगर उलयता 32%, 73%, 9% हो आमकां उलोवपाक एक फिगर म्हणून दिसता पूण ह्या फिगरा फाटल्यान प्रत्येक फॅमिलीचो एकटो भुरगो 2 जाण भुरगे आयज बेकार आसा आनी त्या फॅमिलीचेर कितें आयज परिस्थिती येयला नाजाल्यार ते संकट येयला हेचेर ह्या सरकारान अजून पर्यंत स्टडी केली ना. आता मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स हे सेंट्रल गव्हर्नमेंटान डेटा दिलो जेन्ना आमी सरकाराक जेन्ना लास्ट टायम आमी एलएक्यू घातलो विदेशान एलएक्यू घातलो की गोंयांत जे स्टॅटिस्टिक्स एंड प्लॅनिंग डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटा कडेन
स्टडी आसा काय, गोंयांत कितले भुरगे बेकार आसा, कितले भुरग्यांक काम लागला, कसले तरेचे काम लागला, कितले भुरग्यांक काम जाय, कितले इंडस्ट्रीज आसा, कसले इंडस्ट्रीजान जॉब क्रिएट जाता, जाल्यार आमकां डायरेक्ट आन्सर येयलो नो डेटा अवेलेबल. सिंपल, नो डेटा अवेलेबल. आणि हो सरकार सांगता की आमी 2 लाख जॉब हॉस्पिटॅलिटीन काडटले, आमी इतले जॉब आयबीबीच्या अंडर काडटले. आयबीबीच्या अंडर तुम्ही जॉब सांगलेले कितले 50-60 हजार आणि तुम्ही दिले कितले 500 हजार आणि ते दिला भितरले गोंयकार कितले हो डेटा तेंच्याकडे. आणि आयबीबीच्या नावाचेर फक्त व्हडली व्हडली रिसॉर्टां हाडटा, डेल्टीन आणि कोण जे कॅसिनो मालक आसा तेंकां सपोर्ट करप, तेंकां ते कन्वर्ट करून दिवप, फिश मिल असले पोल्युटिंग इंडस्ट्री हाडप आणि फक्त लँड कन्वर्ट करून आपणाक जे पार्ट एक डोनेशन जाय, फंडिंग जाय ते उबे करप. आता शॉकिंग गजाल, व्हेरी इम्पॉर्टंट शॉकिंग गजाल म्हटल्यार कितले आता भुरगे बेकार आसा, कितलेशे भुरगे चिंततात की हो सरकार आपली कामां करतलो, तेच ह्या सरकाराच्या अगेन्स्ट उलोवपाक भियेता, तेंचे फॅमिलीज उलोवपाक भियेता की हो सरकार आमची कामां करतलो. कितलीशी बायलो, जी बायलां स्पेशली भुरग्यांची आवय आहा ते ह्या सरकाराच्या बीजेपी सरकाराचे जे लिडर्स आसात त्यांच्या लिडर्सांच्या मिटिंगेक वयतात, मिटिंगेक वचून बसतात कित्याक त्यांच्या भुरग्यांक काम मेळचें म्हणून. मिटिंगेक वचोंक ना जाल्यार हो तो आमदार ना जाल्यार मिनिस्टर आसा तो तेंचेर राग काडटलो, तांकां काम मेळचें ना म्हणून ती बाबडी वचून थंय लाचारीन गुलामगिरीन ते वचून थंय बसतात. ह्या फक्त आपल्या भुरग्याचे फ्युचर जावपाक जाय. आतां फाटीं 2 ते 3 दीस पयलीं एक हे येयलें पुलीस कॉन्स्टेबलांची 24/2/2024 म्हणजे 3 दीस पयलीं एक लिस्ट आवट जाली, पुलीस रिकॉर्ड कॉन्स्टेबलांची लिस्ट आवट जाली. 772 केतरी भितर 772 772 हे कॉन्स्टेबल भितर तेचे पोस्टिंग जाले. एक बरी गजाल आसा, जॉब क्रिएशन जाले. बट या 772 772 हितून नॉन गोवन्स मायग्रंट्स हे कितले सिलेक्ट जाला हे सरकारान लोकांक सांगला काय? आणि कोणे ही जी लिस्ट आसा ही लिस्ट ओपन करून पळयला काय? आमी जेन्ना ही लिस्ट आमच्या हातीन काल पडली तेन्ना आमी जेन्ना ही लिस्ट घेवन बसले तेन्ना आमकां थोडी नांवां मेळ्ळी. आतां हांव ती थोडी नांवां तुमकां वाचून दाखयता. ही नांवां अशी 111 आउट ऑफ 772 111 अशी नांवां आसा. ती म्हाका तरी दिसना की ती पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जेका आमी पोगोन म्हणटा ना नीज गोंयकार म्हणटा तेंची आसा म्हणून ही सरनेम. म्हटल्यार ऑलमोस्ट 15% ऑफ द जॉब्स आणि भितर नेम चेंज आसा तितून आमी वचोंक ना इन डिटेल. हांगी आमकां जी वयल्या वयर मेळ्ळ्या तीच आमी काडल्या. 15% जॉब हे मायग्रंटांक हो सरकारान मोठ्या उमेदीन दिल्ले. हो सरकार प्रत्येक भुरग्याक ग्रॅज्युएट जा म्हणून सांगता आणि आमचे नोकरे काडटा आणि भायल्या लोकांक मायग्रंटांक विकता. आणि आमच्या भुरग्यांक फक्त आशा दिता की तुजें आयज काम जातलें, फाल्यां जातलें, परवा जातलें, फुडल्या इलेक्शनाक जातलें, आनी कितें करतलें, तूं आरजी वांगडा भोंवो नाका, तूं हेच्या वांगडा भोंवो नाका, तूं आमच्या अगेन्स्ट उलोवं नाका, तूं हें करूं नाका, तूं तें करूं नाका, तूं ग्रामसभेक उलोवं नाका. हे सगळे धमक्यो आनी सगळे स्ट्रॅटजी ते यूज करता आणि फायनली जॉब काडटा आणि भायल्या लोकांक विकता. आतां ही लिस्ट आसा आमच्या कडेन 111 जाणांची लिस्ट आसा. ह्या 111 जाणांची नांवां तुमकां वाचून दाखयना पूण थोडी जी सरनेम्स आहा ती वाचून दाखयता. राठोडकर, पुजारी, ठाकूर, पिल्ले, गडीवडर, चौधरी, जोडियावर, बागेवाडीकर, टिपानावर, शेट्टी, हरिजन, राजपूत, चव्हाण, मदार, काशिनकुंटा, लमाणी, कटागर, चमर्थी, सरोज, बतखंडे, राठोड, बावकर, मसकंती, मकंदर, आसुंदी, देवराजन, मोहिते, पुजारी, चव्हाण, चिपोलकर, कुची, राठोड, कौकांदे, राजन, सिंग, मलागे, कोले, बोरगे, चव्हाण, कोरेपती, चव्हाण, माने, हवालदार, आंबेडकर, पासी, पटेल, लडागी, चिंतामणी, दोडामणी, इंदलगुंडी, सरोज, मत, हलवाई,
आगारिया, यादव, दाडीबाय, पेरणी, चलवाडी, हल्ली, सिंग, गावडा, शेटी, आचार्य, आचार्य, मागीर मनमोडे, भोगियार, जपाटे, हैबत्ती, तलवार, आयेकर, चव्हाण, जितोणकर, कालसूर, दामाजी, कुमटेकर, ढोणे, झा, मेत्री, शेळके, पुरके, शिंदे, कोल्हापूर. आता हेतून थोडे गोंयकार जाय, थोडे दर आमच्याकडे मिस्टेक जाली जाय, बट मॅक्झिमम हेतुली नावां. आता नेम चेंज आमी घेवंक ना हेतून, कोण नायक फर्नांडीस, कवळेकर, परब कोण जाला तेंची आमी घेवंक ना, कित्याक तितल्या डिटेलान आमकां वचपाक टायम मेळोंक ना. बट इमेजीन करा की गोंयचे यूथ बाबडे एग्जामी दितात, फिटनेस दितात, तयारी करतात, सगळे करतात. तुम्ही हांगा जे बस्ती स्थापन केल्या, बस्तीनी काडटात आनी आमच्या भुरग्यांचे जॉब विकतात, तांकां जॉब दितात, तांकां प्रेफरन्स दितात. आनी दिस इज द रिजन तुमकां पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जे बील आसा, पोगो बील आसा, ह्या बीजेपीक पास करपाक नाका आनी तुमी हे बील अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणटात. गोंयकारांक नोकरी दिवची पडटली, भायल्यान नोकरी दिवपाक मेळचे ना म्हणून तुम्ही पोगो बील एक्सेप्ट करिनात. म्हणून तुम्ही आमकां एंटी इंडियन म्हणटा, एंटी कॉन्स्टिट्युशनल बील म्हणटा. सगळे जे अगेन्स्ट कितें आहा ते आमच्या अगेन्स्ट तुम्ही एक कॉन्स्पिरसी करतात ना तुम्ही प्रचार करतात. पूण जेन्ना जॉब दिवपाक जाय तेन्ना ही 111 बाकी आनी कितली आसतली भितर भितर जर तूं डीप गेलो जाल्यार हे नोकरे काडटात आनी तुम्ही काडटात आनी भायल्या लोकांक काडून डायरेक्ट दितात. त्याचो मिनिंग कितें? हर घर ग्रॅज्युएट कित्याक जावपाचो? बेकार रावपाक? ह्या सरकारान आमकां आन्सर दिवपाक जाय. हर घर ग्रॅज्युएट जावन श्यामा प्रसाद मुखर्जीन लाचार कशे थंय लायनीक रावपाचे आनी कॉन्ट्रॅक्टाचे जॉब घेवपाचे. आनी जे बस्ती तुम्ही स्थापन केल्यात प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन, प्रत्येक गांवान, त्या बस्तींनी तुम्ही हे जॉब वाडटात. हे सगळे जॉब बस्तींतले 90% जॉब जी सरनेमा ही बस्तीन रावतात, इल्लिगली रावतात. इल्लिगली कोमदाक लँड एन्क्रोच करून रावतात, इल्लिगली प्रायव्हेट लँड एन्क्रोच करून रावतात, इल्लिगली गव्हर्नमेंट लँड एन्क्रोच करून रावतात. तांकां तुम्ही काडटात आनी पुलीस करतात नाल्यार आनी बाकीचे गव्हर्नमेंट जॉब दितात. आनी आमच्या भुरग्यांक बाबड्यांक तुम्ही पिशान काडटा की तुमकां नोकरी दितले, तुम्ही आमच्या वांगडा रावा, आमकां लागून तुम्ही गळ्यान पट्टे घालून भोंवा, आमच्या मिटिंगेक तुम्ही भोंवा, दुसऱ्यांच्या मिटिंगेक वचो नाका, दुसऱ्यांचे मिटिंग अटेंड करू नाका, दुसरे पार्टी जॉइन जावं नाका, ग्रामसभेन आवाज काडू नाका. आनी तुमच्या आवयक थंय मिटिंगेक धाड, बापायक तुज्या मिटिंगेक धाड आनी ते खुर्च्यो तापय. ह्या भुरग्यांनी आयज गोंयच्या युथांनी जागे जावपाची गरज आसा. कित्याक आमकां सगळ्यांक गोंयकारांक सद्या ह्या डबल इंजिनाच्या पासून भिवपाची गरज आसा, खूब भिवपाची गरज आसा. आनी जेन्ना आमी हे अशें एक्सपोज करताले हेच्या पयलीं म्हणून ह्या सरकारान कितें केल्लें की जेन्ना ते नांवां आउट करताले, लास्ट टायम सुद्दां जेन्ना पुलिसांचे जॉब आउट जाल्ले तेन्ना आमी तुमकां ऑलमोस्ट 250 नांवां वाचून दाखयल्लीं. तेन्नाय थंयसर तुमी मायग्रंटांक भरलेले. आनी आतां तुमी ती नांवां ही आतां आउट केल्यात नाल्यार हेच्या पयलीं तुमचे लिस्ट आउट केल्या दुसऱ्या डिपार्टमेंटांनी, तेन्ना तुमी तेंचो सीट नंबर आउट करतात, तेंचें नांव आउट करिना. जो बीजेपी सरकार आरजी कितलो भियेता की आरजी नांवां काडटली आनी डायरेक्टली एक्सपोज करतली आनी गोंयकारांक कळटलें की कितले मायग्रंटांक ह्या सरकारान जॉब दिला म्हणून तुमी नांवां सुद्दां आउट करिनात. ते पीडीएफाचेर कितलेशे पीडीएफ आमच्या मोबायलान पडून आसा, तेजेर तुमी फक्त सीट नंबर घालतात. आतां आमच्या भुरग्यांनी करपाचें कितें? आमच्या भुरग्यांनी हर घर ग्रॅज्युएट जावन जे 6,500 हे भुरगे 6,500 प्लस ते ऑलमोस्ट 9,000 भुरगे जे ग्रॅज्युएट जाता, 9,000 प्लस भुरगे, त्या भुरग्यांचे भविष्य कितें? 10 वर्सांक 90,000 जाले. ह्या बीजेपीक 12 वर्सां जाली म्हणजे 1 लाखा वयर भुरगे आयज ग्रॅज्युएट जाला. 10वी 12वी डेट इज डिफरंट, ITI डिफरंट, पोस्ट ग्रॅज्युएट आमी घेवंक ना हितून. पोस्ट ग्रॅज्युएट सेपरेट डेटा, गोवा युनिव्हर्सिटीचो डेटा आसा ते आमी घेवपूच ना. कित्याक ग्रॅज्युएटाचेरूच रावया. जाल्यार ग्रॅज्युएट 9,000 म्हणजे लास्ट 1 लाख आमी चॅलेंज करताय बीजेपी गव्हर्नमेंटाक, डबल इंजिन सरकाराक. मोदी 2014 येयलो आनी आतां ताका 10 वर्सां कंप्लीट जाल्या. ह्या बीजेपी सरकाराक गोंयांत 2012च्यान आतां 12 वर्सां जाली.
तुम्ही व्हडले व्हडले बुकां छापली. प्रमोद सावंताची 4 वर्सां कंप्लीट, 5 वर्सां कंप्लीट, आणि हर घर जल थंय फोंडान घातले लोकांक. ओडीएफ म्हटले थंय फोंडान घातले लोकांक. प्रत्येक जाग्याचेर तुम्ही 100% हे दिता. जाल्यार हांव चॅलेंज करता हे सीएम प्रमोद सावंताक, ह्या डबल इंजिन सरकाराक, तेंच्यांनी हे जे भुरगे आमचे पास आउट जाता वर्साक 10,000 ग्रॅज्युएट जाता, त्या 10,000 भुरग्यांचो लास्ट 10 वर्सांचो तेंचो रिपोर्ट दिवचो की तो भुरगो खंय कामाक वयता, कॉन्ट्रॅक्टाचेर वयता का पर्मनंट वयता, तेका गव्हर्नमेंट जॉब आसा काय प्रायव्हेट जॉब आसा, तो 2 वर्साचे 1 वर्साचे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा काय पर्मनंट तेची हे आसा, जॉबाचो स्टेटस आसा, आणि तेचो पगार कितलो, हे बीजेपीच्या ह्या गव्हर्नमेंटान आउट करचे ह्या इलेक्शनाच्या पयलीं. हांव चॅलेंज करता सीएम प्रमोद सावंताक आनी ह्या डबल इंजिनाक, तेंच्यांनी हे जे 1 लाख ग्रॅज्युएट जे गेले 10-12 वर्सांक जे पास आउट जाला तेंचो रिपोर्ट घेवन तेंच्यांनी आउट करचो. कित्याक लोकल वर्सीस नॉन गोवनचो डेटा आसा तो अजून मेरेन तुमचो सारको आउट जाल्लो ना, खंयच्याच वेबसायटीचेर तुम्ही घातलेलो ना. आणि अशें काडटात आनी तुम्ही हे नोकरे आमचे काडून भायल्या लोकांक विकतात, तेंकां गोंयकार तुम्ही केले. आमी इतलेंच सांगता लोकांक की बीजेपी जेका जेच्या फाटल्यान तुम्ही आज नाचतात, थोडे जाण तेंकां दिसता की बीजेपी तुमकां लागून कितें करतली म्हणून, ना तुमचे भविष्य करतली म्हणून, जाल्यार जो पर्यंत बीजेपी आसा तो मेरेन गोंयकाराक भिवपाची गरज आसा. कित्याक हो बीजेपीचो सरकार, हो सरकार दिल्लीकारांचो जाल्ला, हो सरकार भायल्या लोकांचो जाल्लो आसा, हो सरकार गोंयकारांचो उरलेलो ना. कित्याक सीएम प्रमोद सावंत छठ पुजेक नाचता, सीएम प्रमोद सावंत कर्नाटकाच्या प्रोग्रामाक नाचता, सीएम प्रमोद सावंत झारखंडाच्या प्रोग्रामाक नाचता, आणि सगळ्या प्रोग्रामाक हे बीजेपीचे एमएलए आणि मिनिस्टर नेटान टोपयो चेंज करून नाचत रावतात, आणि तेंकां काडटात आनी तेंच्या प्रोग्रामाक वयतात आनी कॉल लेटरां हाडटात. आणि हर घर ग्रॅज्युएट जावन भुरग्याक सांगता, तेका मागीर पिसो कसो डिप्रेशनान घेवन तेका मागीर थंय आयपीएच बीन घालून तेका बाबड्या भुरग्याक ट्रिटमेंट करची पडटा, तेच्या आवय बापायचेर बाबड्याचेर संकट आसता. सो आमी रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो जो मुद्दो आसा जॉबाचो हो घेवन फुडें वयतले. आमी सरकारा कडेन हेचो क्वेश्चनूय विचारतले, तेका जागूय विचारतले. आतां जो चॅलेंज केला हे सीएम प्रमोद सावंतान, डबल इंजिना कडेन जर ताकद आसा, जर तेच्या कडेन इतले रिसोर्सीस आसा, आणि डबल इंजिनान जर गोंय स्वयंपूर्ण केला, तेणी आन्सर करचें. आनी हांव सगळ्या भुरग्यांक सांगता की आतां मिनिस्टर मिनिस्टर तुमच्या दारी काय घरी काय पंचायती खंय येतात पळय, तेंकां क्वेश्चन करा तुमच्या पंचायतीन येतले हे 111 जॉब भायल्या लोकांक वाटले कशे, क्वेश्चन करा. तुम्ही हे जॉबाक ऍप्लिकेशन केल्ले, पूण तुमचे जॉब काढून हेंच्यांनी विकला, आणि हेचेच काढून तुमकां मागीर तेचेच उरलेले पयशे आवाय टोर्नामेंट करतले, नरकासुराक दितले आनी आनी कित्याक दितले, फाल्यां पार्ट्याक दितले, इलेक्शन येतले तेन्ना बारांनी बिलां करपाक लायतले. हेच ते पयशे हांगा जी शेरिंगां जाला, तुमचे जे म्हयन्याक 20,000 25,000 30,000ची नोकरी जी तुमची विकला पळय, ते काडटल्यान तुमकां एक म्हयन्याक त्या काडटल्यान 5,000 तुमचेर स्पेंड करतले. पूण वर्साक जे तुमच्या घरांत 3 ते 4 लाख रुपये येवपाक जाय पळय, ते हेंच्यांनी तुमच्या पासून चोरलेले आहा. तुमचे भविष्य, तुमचे लायव्हलीहूड चोरलेले आहा. सो हांव इतलेच गोंयकारांक सांगता की तुमी ह्या फावटी जेन्ना मतदान करता तेन्ना विचार करा, आनी ह्या बीजेपी पासून सगळ्या गोंयकारांक दिवपाची गरज आसा. देव बरें करूं. एनी क्वेश्चन? 100-110 तुम्ही जे सांगले भायल्या प्रक्रिया असता, ती प्रक्रिया तुम्ही रॉंग असेल म्हणता ना. प्रक्रिया आमी रॉंग म्हणना. आमी कितें म्हणटा की पगो बील, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील, गोंयकारांक जॉब मेळपाक जाय, हेका लागून कायदो येवपाक जाय. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टंट गजाल, ज्या बस्तींनी हे नोकरी दिला, हे बस्ती इल्लीगल आहा, त्या बस्त्यांचेर कारवाय जावपाक जाय. ह्या सगळ्यांची ड्युअल वोटिंग कार्डा चेक जावपाक जाय, आनी पयलीं म्हटल्यार तेंकां त्या बस्ती स्थापन करपाक दिवपाक जाय. आनी भायले लोक हांगा येतात, तेंकां तुमी कार्डां दितात, तेंकां वोटिंग कार्डां दितात, तेंकां आधार कार्डां दितात, तेंकां गोंयकार तुमी करून उडयतात, आनी मागीर हेच भुरगे आमच्या भुरग्यांचे जॉब घेतात. आतां प्रक्रिया सारकी आसतली ना, अशें कितलेशेच प्रक्रिया पयल्ले आसा की जे प्रक्रिया फेल जाल्ले आसा, तेका लागून ते चॅलेंज जाल्ले आसा, आनी तेका लागून कितलेशेच एग्जामी आनी पोस्ट कॅन्सलूय जाल्ल्या. सो ह्या प्रक्रियेन कितें जालां ना ते सेकंडरी, बट ही नांवां तरी येयल्या पळय ही आमकां मान्य ना. म्हणून तुला पर्सन स्टेइंग 15 years in Goa, so he is not a Goan. आमकां लागून न्हू. आमी पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बी डायरेक्ट घातलेले आसा. आमच्या जाणट्यांनी गोंय आमकां मुक्त केल्लेले आसा, आनी तेचे जॉब्स आसा कितें आहा ते आमकांच मेळपाक जाय. कित्याक आमचो गोंयकार जर कर्नाटका गेलो जाल्यार तो पुलीस जावचो ना.
तेका गव्हर्नमेंट जॉब मेळचो ना, तो महाराष्ट्रात गेलो तेका गव्हर्नमेंट जॉब मेळचो ना, पूण महाराष्ट्राच्यान कर्नाटकाच्यान हांगा कोण पावता, गुजरातच्यान ना झारखंडाच्यान हांगा पावता, वेस्ट बेंगॉलच्यान पावता, तेंका तुमी हांगा गव्हर्नमेंट जॉब दिता. तेन्ना तेंका आमी इंडियन दिसना. महाराष्ट्रात गेल्यार आमी इंडियन न्हू, कर्नाटका गेल्यार आमी इंडियन न्हू, बिहाराक आनी झारखंडाक गेल्यार आमी इंडियन न्हू, पूण हांगा गोंयांत पावलो की सगळ्यांक इंडियन म्हणून आमी हांगा जॉब दिता. ही धर्मशाला जाल्या. दॅट इज नॉट फेअर. ही इनजस्टीस आमच्या भुरग्यांक लागून. आमच्या पुलिशेन जर आमचे भुरगे ना जाल्यार कित्याक जाय हे पुलीस स्टेशनां आनी कित्याक जाय जॉब? आमी गोंयांत रावन फायदो कितें? आमी कर्नाटका जॉब मागना, आमी महाराष्ट्रान मागना, आमी झारखंडाक नाल्यार ओरिसा मागना. आमचे जॉब आमी आमच्या गोंयांत आमच्या स्टेटीन मागता, जे स्टेटीक आमच्या जाणट्यांनी रगत दिवन मुक्त केले, त्रास सोंसले. सो हो इनजस्टीस आहा गोंयकारांचेर निवड. म्हणून आनी क्वेश्चन मायकल लोबो त्याने सांगतो की गोगो बिल तो अनकंडिशनल आणि तुम्ही यू आर जस्ट फुलिंग द पीपल ऑफ द गोवा पळय कितें आहा, आमी मायकलाक घेवन क्वेश्चन दिसतले कित्याक तुमी जर पळयत जाल्यार खुबशे मायकलाचेच आसलेले माणी आहा भितर. सो ते मायकलाचे हितूंतले आसलेले. सो तेका ते कॉन्स्टिट्युशनल केन्नाच दिसपाचें ना. 9,500 मायग्रंट वोट बँक जेन्ना लास्ट इलेक्शनाक आमी जेन्ना डेटा काडलो तेन्ना इट वॉज 9,500 प्लस मायग्रंट वोट बँक ही कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीना. जेन्ना ऑलमोस्ट 30% ऑफ वोट बँक ही मायग्रंट आसा तेन्ना म्हाका दिसना की थंयचो MLA आसा ना जाल्यार जो कॅन्डिडेट आसा तो मायग्रंटांच्या अगेन्स्ट उलयतलो म्हणून. तेका लागून ते अनकॉन्स्टिट्युशनल तेका दिसता. आमी सिंपल चॅलेंज तेकाय करता, तेच्या पार्टीकूय करता. जर हे बिल अनकॉन्स्टिट्युशनल आसा, ऑलरेडी आमी ते असेंब्लीन घातलेले आसा, तुमी ते अभेन्सान दवरलेले आसा, ते हाडा, टेबल करा, डिस्कस करा. आमकांय कळपाक जाय की खंयचो आमदार गोंयकार वांगडा आसा, खंयचो आमदार गोंयकार वांगडा ना. प्रूव इट ऑन द फ्लोर ऑफ दी असेंब्ली. वाटेर रावन ते स्टेटमेंटां दिवं नाका. ही पोचपची स्टेटमेंटां खूब जाली. तूं परतो जर परतो म्हाज्या तावडेक सांपडलो जाल्यार परते खूब क्वेश्चन आहा. तुका ते फेस जावपाचें ना, ते दिसूच जावंक ना. सो अनकॉन्स्टिट्युशनल गजाली ते प्रेसा फुड्यान दिता ते बरें आसा, ते आमच्या फुड्यान ती मागीर तुका दाखयता ते. तुम्ही जे म्हणलेले फाटल्या दिसांनी की तूं मायकलाच्या दारार बसतलो म्हणून. हय, आतां इलेक्शन येयल्लें आसा, हेचो आमची डेट फिक्स जाल्ली आसा. आमी थोड्याच दिसांनी डेट आउट करतले. मायकलाच्या दारार बसपाचें 100% आसा आनी आमी तेन्नाय सांगलेलें की इलेक्शन येतलें तेन्ना बसतले. कित्याक लोकांची मेमरी शॉर्ट आसा, सो लोकांक उगडास करपाक ते इलेक्शनाच कडेन जावपाक जाय आनी ते आमी 100% करतले. डेट इज ऑलरेडी फायनलायज. आमच्या भितर फक्त आउट करपाचें उरलें. मायकलाच्या दारी म्हणटा तुम्ही, RGP मायकलाच्या दारी म्हणटा तुम्ही. RGP मायकलाच्या दारी जावं ना कितें आपूण बसतले शिवर. खास मोग आसा मायकलाक. खास मोग असो मायकलूच न्हू, अशे खूब जाण आसा. मागीर BJPचे जे आयज कोण आसात पळय, जेंच्यांनी आमचें गोंय विकला, स्पेशली गोंयच्या जमनी कडेन जो खेळ करतात, मायग्रंटांक हाडून भरता, आयज तेंका लागून आमचो स्पेशल जो ट्रिटमेंट आमी दिवपाक जाय तो सगळ्यांक दीत आसा आनी दीत रावतले. आनीक बी टीम म्हणल्यार BJPच्यान तुमकां बसयला म्हणल्यार हे करपाक वोट फोडपाक कोणी म्हटला म्हणल्यार हिंगा जेन्ना ते काँग्रेसाचें हें जालें पळय तेन्ना म्हणल्यार ते तुमी वोट फोडपाक बसल्या म्हणून. हेचेर आतां कितें म्हणून आन्सर करपाक? एवरी टायम आमी आमकां प्रूव करपाक शकना. जेन्ना कोणूय म्हणटा, जर काँग्रेस म्हणटा ना जाल्यार आम आदमी पार्टी जर आमकां बी टीम म्हणटा जाल्यार प्रत्येक जाणान आपली हिस्ट्री चॅक करपाक जाय. गोंयच्या इलेक्शनाक रावले तेन्नाच्यान 1916 जेन्ना 60s जेन्ना इलेक्शन जाल्लें तेन्ना काँग्रेसचो वोट शेअर कितलो आसलो? 10% आसलो 69 दिसता. बाकीचो UGP आनी MGP जो वोट शेअर आसलो तो 35-40% आसलो. जाल्यार ही काँग्रेस वोट स्प्लीट करपाक गोंयांत कित्याक येयली? आमकां गरज नासली न्हू. आमचे 2 रिजनल पार्टीज आसले, बरे गोंय चलयताले, तुमची गरज नासली. BJP जेन्ना 1989 येयली, BJPचो वोट शेअर कितलो आसलो? आम आदमी पार्टी जेन्ना 2014 येयली, आम आदमी पार्टीचो वोट शेअर कितें आसलो? सो सगळ्यांनी विचार करपाक जाय स्टेटमेंटां करता तेन्ना. भुरग्या भशेन लोकांक पिशान काडपाक इमॅच्युअर स्टेटमेंट करपाची न्हू. कित्याक आमी जे पळयता पळय ते अभ्यास करचे आदी, आपल्या पार्टीची हिस्ट्री पळोवच्या आदी आनी पॉलिटिक्स कितें आनी पॉलिटिकल पार्टी कशे ग्रो जाता हे पळोवच्या आदी जी इमॅच्युअर स्टेटमेंट करता पळय, हे इमॅच्युरिटीन आमकां तरी पडपाचें. तुमचे वोटिंग जे आसले इलिगल वोटिंग 9,500 तुमचे सांगले तशेंच ते मुवमेंट परत तुम्ही स्टार्ट करतले. हय, ते परत स्टार्ट करतले आमी. ते जशें आतां असेंब्ली इलेक्शन येता तशें स्टार्ट करतले. प्रत्येक जाग्याचेर आतां म्हापसा पळयत जाल्यार 10,000 प्लस आसा, फोंड्या पळयत जाल्यार 12,000 आसा, कुट्टाळे पळयत जाल्यार 17,000 आसा, आमच्या थिरे पळयत जाल्यार 4,500 आसा, आमच्या शिवोले पळयत जाल्यार 4,000 आसा, मागीर तूं बिचोले पळयत जाल्यार थंयसर 4,500 आसा, सांखळे पळयत जाल्यार 6,500 आसा, वाळपय पळयत जाल्यार 8,500 आसा. ही वोट बँकाचेर आमची नजर आसा आनी आमी ते कॅन्सल करपाक काम करतले.
इंडिया अलायन्स एंड कॉलिंग फॉर द सपोर्ट मी सपोर्ट करतो कोणे म्हणतो कोणे आमकां काय पावना ऑफिसर पण आम आदमी आणि काँग्रेसीन जॉईंट प्रेस कॉन्फरन्स घेतली हा. पण तेंच्यांनी सांगलेले की तुका इन्वाइट करता आमकां सपोर्ट कर अजून काय ऑफिशियली आमकां मेल येवंक ना नाजाल्यार ऑफिशियली आमच्याकडे काय डिस्कशन जावंक ना पळय वाऱ्यार जे गजाली जाता नाजाल्यार प्रेस कॉन्फरन्सान जाता 6 महिने पयलीं हांवें सांगलेलें की तुमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हांगाल्यान सांगू नाका इंडिया ब्लॉकाची जी कमिटी आसा 15 जाणां तेंच्यांनी आमकां ऑफिशियल उलोवपाचें कित्याक त्या 15 जाणांच्या कमिटीन गोंयचो एकटाय ना सो कोणाकूच रायट ना आमचे कडेन उलोवपाक ना आमकां अशें रस्त्यार वचून इन्वायट करपाक हॉटेलान वचून इन्वायट करपाक इतली फालतू पार्टी न्हू कितले लोकसभा इलेक्शन येता स्वतः उमेदवार आसा आमदाराचे. कितले पर्सेंट वोट पळय कितले पर्संट वोट हे सांगपाक शकना बट आमी इतलें सांगपाक शकता की गोंयकार ह्या नॅशनल पार्टींचेर वाजलेले आसा रागार जाल्ले आसा कित्याक हेच्या पयलीं आमी पळयताले फक्त बसकी जाताले बारीक बारीक झोपडपट्टे येताले आतां दिल्लीकार जे रीच मायग्रंट्स आसा ते गोंयांत पावल्ले आसा गांवागांवांत प्रॉपर्टीज घेता तांकां लागून 72 मागीर 39 असले कायदे येवपाक लागले सो हेका लागून लोकांच्या मनांत भंय निर्माण जाल्लो आसा की जर आमी नॅशनल पार्टीन हाडले जाल्यार अशे दिल्लीकार भरत रावतले आनी आमचे गांवाचे गांव आमचे अस्तित्व नश्ट जातले सो म्हाका तरी खात्री आसा की लोक मॅक्झिमम ह्या फावटी जे आरजी वोट करतले आनी आमी जिखतले दोनूय सीट